काळसान मंदिरात तुझ्या येता सोन्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकांचे सोन्या मिरडता गोडा मोनान तुका लभता सुकून गेल्यो शेळयो आमी जावन आसा तुझ्या आदाराचेर सोम्या पातेर आसा भक्तीन तुझे लागीं सोम्या आमी आयल्या सर्वेस्परा देवा तुजो आदार मागता कालत्या काळसान मंदिरांत तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकांचेर सोम्या मिरडता गोडा मोनान तुका लभता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो क्रिस्तातय मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो जून म्हयनो हो जेजूच्या भोव पयत काळजा समर्पिल्लो म्हयनो आनी आज जेजूच्या भोव पयत काळजाचें फेस्त दाबाजीक फेस्त देवान आमचो इतलो मोग केलो की आपणाच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोडणे खातीर समर्पण दिलो आनी ताणें कुर्सा मरून आमची ताणें सोडण केली जाल्यार ह्या मोगाचो प्रत्युपकार मोग आमी दाखोवंक ना त्याच खातीर जेजून प्रेरण करून मार्गरेट मरिये आलकोकाक कळीत केलें हें फेस्त आमी करूं जाय म्हणून मोगाक क्रिस्ताच्या मोगाक आमी मोगाची जिणी समर्पण दिवची भोवशा आमी अशें करूंक ना देव आमचो कितलो मोग करता म्हूण आमी चिंतून पळोवंक ना ह्या पथकांचें आमी दूख धरया आनी हें बलिदान भेटो आमकांच आमी तयार करया हांव फातकी सरपदेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो देव सांगता मनात चिंतून तोंडांत विसरून वायट करणारे बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भगवंत सदां संकार मरियेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सरपदवेदा देव आमची काकूत करो आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो आमेन.
दिन वाचला तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सौम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सौम्या देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची कापूत कर तू बापाच्या उजव्याक पोचलाय आमचे मागणे मारून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आयच्या दाबाजे परबे दिसा तुझ्या प्रतिवन पुताचें काळीज आमी आनंदान वंदिता ताच्या परमीत मोगाच्या देण्याचो दिनवाशी काळजान उगडास करता आनी सदां आमच्या काळजाच्या झरींतले दैवीक जिवीत तांतूं आटापलेली कुरपेची सुबाम देणी घेवन दादोशी जावंक तुमचो आमकां फावो कर आमच्या सम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सगळें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना आमेन. होसेया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराच्या उतराक खान दिया. इस्रायल भुरगो आसतना हांवें ताचो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो. हांवेंच एफ्रायमाक चलोवंक शिकयलें. हांवेंच तांकां म्हज्या हातांत घेतलीं. पूण हांव तांकां बरी करूंक सोदतालो पूण तांणी वळखूंक ना. हांवें तांकां मनशापणाच्या दर्यांनी मोगाच्या बांदांनी ओडून हाडलीं. भुरग्याक उखलून आपल्या पोल्याशी हाडटल्या भशेन हांव तांकां जालो आनी हांवें बागोवन तांकां जेवण वाडलें. म्हजें काळीज म्हजे भितर परतता. दयेन म्हजी अंतरमळा लासता. हांव म्हजो राग काडचो ना. हांव एफ्रायमाचो परतून नास करचो ना. कित्याक हांव देव न्हय मनीस. तुजे मदें हांव एकलोच पवित्र आनी हांव रागान तुजेशी येवचो ना. देवाचें उतर हे देवाचे उडपकार. सडवणेचे झरींतले संतोषान उदक काडूंक मुखार सरा. सडवणेच्या झरींतले संतोषान उदक काडूंक मुखार सरात. आपले देवूच म्हजो थारोक ताका जर पातयेन म्हाका भिरांत आसना. कित्याक सर्वेस्परस म्हजें बळ तोच म्हज्या किर्तनाचो मूळ वय तोच म्हजो सडवणदार. सडवणेच्या झरींतले संतोषान उदक काडूंक मुखार सरात. सडवणेच्या झरींतले संतोषान उदक काडूंक मुखार सरा. सर्वेस्परा गितां गाया ताचें नांव वाखणा.
सकट परजांक ताची विस्मितां कळीत करा. ताचें नांव श्रेष्ठ म्हणून परगट करा. सडवणेचे झरींतले संतोषां उदक काडूंक मुखार सरा. सर्वेस्परा गितां गाया, कित्याक ताणें केल्यान म्हात कार्या. शेकांचे प्रितुमेचेर ती कळीत करा, गाजया. सियोनाच्या निवासानो आनंदाचे उल्हास सोडा. कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खोस व्हरतो. सडवणेचे झरींतले संतोषां उदक काडूंक मुखार सरा. सांव पावलून एफेसकारांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, देवाच्या भक्ता संगी कनिश्ट जावन आसल्या म्हाका क्रिस्ताचे आटापूंक नजो जाल्ले संपत्तीन बरी खबर हेर जातीच्यांक परगट करचें भाग मेळना. देवाच्या गुटाची मांडावळ कशी घडोवन वता तें समेस्त मनशां मुखार उजवाडाक आसचें काम म्हाका दिलां. सगळी सृश्टी रचलेल्या देवान वेळा काळाच्या आरंभातावन हो गूट लिपोवन दवरलो. अशें विविध रुपाची आपली जणवाय ह्या काळार पवित्र सभे मुखार अंतराळाच्या प्रभुत्वाक आनी अधिकाऱ्यांक कळीत जाय म्हूण तसो इरादो म्हणयेत. ससनातावन येवज दिल्लो हो शेवट आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता थंय ताणें जारी केला. वेळार देवान आपलें योजन पंथाक पावयलें. क्रिस्ता थंय एकवटांत आसलेल्या आमी ताचे थंय कंसलेल्या बोवार्ता मरिपात देवा थंय पातयेनीन फुडें सरच्या गरजे पुरतें धैर्य जोडून घेतलां. ह्या पासत हांव बापा उजीर सरपडोवन मागतां. सर्गी आनी संवसारी हरेक कुटाम आपलें नांव ताचे तावन घेता. तो आपले महिमे बरीत संपत्ती तावन पवित्र आत्म्या मरिपात तुमच्या अंतस्करण घटाय दिवंक तुमकां दृढ करूंक. अशें बोवार्ता वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूंक. क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय आनी लांबाय, उबाराय आनी गुणाय केदी उरती म्हूण आटापूंक सकत सर देवाच्या लोकां सांगता. तुमकां लाभच्याक मोगांत तुमचे जिणेचीं फळां रोंबूंक. मोगाचेर तुमचे जिणेची बुनवत पडून घट आसूं. समजणे व्हरतो क्रिस्ताचो मोग तुमी जाणा जावंक देवाच्या संपूर्णतायेन तुमी बरोवंक म्हूण तुमचे खातीर हांव देवा लागीं प्रार्थना करतां. देवाचें उतारें. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. मुझे जू तुमच्या गंजार गेया आनी मुझे लक्ष्य शिका म्हणटा सोमी. कित्याक बळ्या आनी कालच्या काळजो असो हांव. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुन्या. तो पास्क परबेचो आदलो दीस. दुसरो दीस साबत आनी दाबाजीक परबेचो दीस. साबताच्या दिसा कुडी कुर्सार उरोन जावच्याक तांचे पांय मोडूंक आनी तांची मोडी 33 दिसा काड दवरूंक जुदेवांनी पिलाता लागीं मागलें. अशें शिपायांनी येवन जेजू सवे कुर्सार जोडलेल्यांचे पयले एकल्याचे उपरांत दुसऱ्याचे पांय मोडले. पूण ते जेजू सरशीन आयले तेन्ना तो पयलोच मौन पावला म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात.
पूण शिपायां मदल्या एकल्यान भाल्यान ताचें कडवळ उक्तें केलें. तक्षण वाडलें रगत आनीक उदक. जाणें हें देखलां ताणेंच साक्ष दिल्या तुमी सरपंचाक. ताची साक्ष खरी आनी आपूण सच सांगता म्हूण तो जाणा. ताचें एकच एक हाड मोडचें नात म्हूण पवित्र पुस्तकांत बरयलां. तें पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें. तांणी तोपलेल्याचेर ते दिश्ट घालतले म्हणून पवित्र पुस्तकांत आनी एक कडेनी बरोवन आसा. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त देव मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज जेच्या पयत काळजाचें दाबाजीक फेस्त करता हांव. ह्या फेस्ताचो मुख्य अर्थ कितें म्हळ्यार देवान आमचो इतलो मोग केलो की आपणाच्या एकल्याच पुताक आमचो सोडून जावन ताणें धाडलो. ह्या संवसारांतलें सगळें योजन जावं रचनेचें, पोसणेचें, सोडोवणेचें ह्या सांतेपणाचें सगळें योजन आमकां फावो जाल्लें न्हय. देवाच्या मोगाची हे साक्ष जावन आसा. आमी जल्माना जाल्यार देवाक कांय उणें जायना. देवान आमकां रचलें, ताणें आमकां पोसलें, सांबाळलें, येदोळ पर्यंत दवरलें. आमची ताणें सुडोवण केली, आमकां सस्नाचें इनाम ताणें बसयलें. हें सगळें ताणें केलें कित्याक तो आमचो मोग करता. ही जावन आसा रुजवात. हें सत आयच्या पयल्या वचपान आमी आयकता, एका ओपारीने आमी आयकता ओसेया ग्रंथांत बरयल्लें. आमकां अनाथ बाळशाक सरी करयेत. चिंत्या एकली आवय, एकली स्त्री एका भुरग्याक जल्म दिता आनी मार्गार सोडून येता. भुरग्याक दुयना समेत मार्गार सोडून भुरग्याक सोडून वेता. ती भुरगें रडटा, बोब मारता, आपणाच्या कुडीक आसलें रगा समेत काडूंक ना. तसली स्थिती जावन आसली आमची. आमी सांडून गेल्ल्या, नाका म्हूण सोडल्या एका बाळशाक बरी जावन आसल्या. पातकाच्या रक्तान आमी बुडलेले. आमकां देखतालो, आमकां समाधान करतालो कोणूच नातलो. आमी आमच्या पातकान मोरा जय आसले. तेन्ना देव एका आवय बरी, मोगाच्या आवय बरी त्या बाळशा वयर बागवता, पळयता, बाळशाक उखलता, हाड्डाक धरता, उमो घेता, बाळशाक धुता आनी पोसता. जाल्यार त्या बेळशें वाडोवन येताना ताच्या निजा आवय भाशेन कोटी जिनीस सुरू करता. हें जायच्या पयल्या वचपान आमी आयकलें. जाल्यार तशें केलें जाल्यार देव ताका सोडिना. हांव तुका कशी शिक्षा दिवं, कसो तुका हांव नाच करूं. म्हजेच आनकिटी काळीज म्हाका दग दिता म्हणटा देव आपल्या पयल्या वचपान. कशें मोग करच्या आवयक भुरग्यान कश्टांचें पळोवंक जायना गे. मोग करच्या बापायक आपणाचे पुतान कश्टांचें पळोवंक जायना गे. तशें देवाक आमी कश्टांचें पळोवंक जायना. हो जावन सार आमच्या पयल्या वाचपाचो. आनी जायना देखून आमी पातकान पडलेल्या वेळार आमकां सोडून धाडलो. सोडूनचें काम मोगाचें आनी एक वर्ती निशाणी जावन आसा. आमी जाणा सुमे जेजू क्रिस्तान येदो वर्तो वांजेल परगट केलो. जायतीं आजापां गेलीं आनी आयच्या वांजेलां आयकल्या प्रमाणे आपणाच्या मरणा पर्यंत, कुर्साच्या मरणा पर्यंत, आपणाच्या रक्ताचो निमाणो तेमो दिता पर्यंत ताणें आमचो मोग केलो. आनी सोजनान एक बली तोपलेल्या वेळार काळजांतून आयले रगात आनी उदक
रगास काळजांतलें उदक काळजा भोंवतणी आसा हें पोती तांतलें. म्हणजे आपणें ताका देवान जेजून आमच्या खातीर आपणाक संपूर्ण तरान खाली केलो. हें एक सत आयच्या फेस्तांत आमी आटापता. देखून दुसऱ्या वचपान आमी आयकता एफेसकारांक बरयल्या देवाचो मोग इतलो की आमकां समजूंक जायना. ताची लांबाय आनी ताची रुंदाय, ताची उबाराय आनी ताची गुंडाय आमकां समजूंक जायना. जाय समजा जाय जाल्यार क्रिस्ताचेर दिश्ट घाली जाय म्हण. वय आमकां समजलें म्हणया आमी कितें करचें गे म्हणलें सवाल. वय समजलें आमी बूक वाचता मती समजता आनी गिन्यान मेळ्ळी म्हणून. हांव हे तुमकां ओपार सांगता ती म्हजी. पळया हें बांदप आनी कितले पातोर आसता ह्या वणटींनी. हांव नेना तुमी नेनात पूण हर एक पातोर नाजूकायेन दवरला वय गे न्ही. कडेक तें सोबीत मंदीर जालें, देव तेंपलो जालें. कितली आमकां एक आमकां समजोनी जाय. हे पातोर नाजूकायेन तो नितळ करन एक किस्स पातोर बांदूंक. हय हें देव तेंपल. आमी जावन आसा देवाचें वर्तें तेंपल. जर तर आमकां ती सोंसणीकाय आसा एका वयर एक पातोर दवरन सोबीत एक मंदीर बांदूंक, कित्याक आमच्या जिणे विशयान आमी इतले समजून येनातल्या बरी करता. जर तर आमी चिंतून आमची जिणी दिसान दीस सकाळीं जावन सांजेर म्हणसर आमच्या चिंतनाचो उतरांचो करण्याचो आमी कंट्रोल करून आचाकी सोबीत मंदीर आमकां बांदूंक जायना गे. हें जावन आसा फेस्त. आमी जर तर देवाच्या मोगाचो नियाळ करता. देवान आमचो इतलो मोग केलो म्हूण ताची उबाराय आनी गुंडाय रुंदाय आनी लांबाय समजून घेवंक आमकां जायना म्हूण आमी नियाळ करता. ताच्या रक्ताचे निमाणो थेंब उदक समेत आनी नियाळ करता. आमी हें करचें कायदो जावन आसा. मेल्या उपरांत जायना. आमच्या तोंडान ताणें येवचें उतार कितें म्हूण आमच्या कंट्रोलार ना तर जाल्यार, आमची दिश्ट आमच्या कंट्रोलार ना तर जाल्यार कितें करचें आमी, कितें करूंक शकता आमी. भाव भयणीनो, जेजूच्या भोव पयत काळजाचें वर्तें दाबाजीक फेस्त करता. ताच्या कृपेन आमची जिणी, आमची कूड, आमची जिणीस देवाचें मंदीर जावं दी, मोगाची निशाणी जावं दी म्हूण मागया. आमेन. उबे रावन सत म्हणटा म्हणया. एकाच देवा सत म्हणटा. Papto, सरगान प्रितमिसो, दिसत्याळना स्यासो वसून सरसनात, आनी एका सुम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमंता, देवाचो एकलो स्पुतो, सर्कळादी बापा तांव सलमाला, देवा तांव देव, उजवाडा तांव उजवाड, देवा तांव उपसादलो खरो देव, देवा तांव सलमाला, ताका रसुमना, बापाच्या सैमासो, ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात, आम्हा मनशा पासत आनी आमच्या सुरवणे पासत सर्गात हांव तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कमरेची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंचलो ताका कुर्सार मारलो. ताणें कस मरण सोंसले आनी ताका आनी केपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गात सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांचे आनी मेल्यांचे मुनसुबे करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवटीक शेवट आसचो. आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता, सोमी आनी जिजूदार तो बापा आनी पुता तो निप जाला, बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसर्क नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवादे वरवीं तो उलयलो. एकच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्म स्थापले सभेक सत मानता. पातकांचे बक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक
आणि सस्ताच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. Somia caniko mogal tuja burgyancho din washikal sandiucho santyo tuja mogacho tundo govanso bejaitau bapa Wainda kanso at pitang tuka Kurto mogaso yekwotaso papa Krista kurtra gadi duamta Kange somya kaniko Mogar tuja burgyancho Washikal sandiucho Santyo tuja mogacho म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पद देव पाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. ते तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या याके पवित्रतेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. भू मोगाळ बापा तुज्या प्रतिभन पुताच्या काळजाचो उतरावर तो मोग पळोवन हें आमचें बलिदान दयेन मानून घे. आमच्या सत्कायाक लागून आमी परतून आनी परतून तुका आत्म्य अकमान करता. तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विश्वासी मोगाक लागून उदार काकोळतीन आमच्या अपराधांच्या बोक्षान आमकां लाभ ह्या आमी कल्तपणी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदर आनी सस्नाच्या देवा सर काळी आनी सण जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की कुर्सार उबारलो आसतून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या कडवळांतलें वावलें रगत आनी उदक जिवी दितल्या संस्कारांची होई सभे फुटली जर सोडवण्याच्या जोरींत संतोशान ताण बागोवच्याक आपल्या विदल्ल्या काळजांत सोडून दा सगळ्या मनशांक आपयता. देखून आतां देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dălbaran să servesc portul. Sărgani somsar bărla tuja, băi baba, un sărghitu cace, un sărghitu cace, servesc porace navi, e tata cace. Un sărghitu cace, un sărghitu cace. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर
तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सुसंव्याच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच परी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणी कराराचें रगात पातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासा करात. Lord, the so good purgatorio. Sumya Jesu, तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अत्रेका. बापा जेच्या मनाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सवंडो आनी सोडोवणेचे काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूचे कूड आनी रेगा सेवतले आम समेस्त पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रथमेचे विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मागांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरी देवाचे माये संगती भगवन दरदुता तिसपती भगवन जुसे भगवन दरदुता आनी सर कवळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गांवक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें आमच्या बापाच्या मागणें सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पदकां मुगोस आनी आमकां ताळडेन पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्त येणे बरोवशें नत्रेकतले आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्या रासभरती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाचे आस आसना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या कुशोर म्हण तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ.
तुझे राजो चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्यांची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो आतां आमी एकामेकाक शांती पाठवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमचे काकुट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणा पयल्यान ती आमी समेस सुभागी. सगळ्या तुमचे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Cristaso morto, gozoto artapso, visruncona saito, mit menas loro, Cristaso morto. Kaune tavun kursa poyan moktane kelo, mogaso samskartane moganam kadilo, Cristaso morto. Sumikitlo udar kakultice bandar sarvang dita adar buksung sadatayar rătăciul sărivarei tare cursa am ce pasot disrat matato sărga Cristaso morto. Cristaso morto, gozoto adapso, visrunconac saito, mit menas lolo, Cristaso morto. प्रार्थया देवा आमच्या बापा या प्रतिमोच्या संस्कारांत आम्ही वांटो घेतला ताच्या वरवीं सैमावो तो मोग आमच्या काळजांनी पेटय अशें तुज्या पुता जेजू वरवीं आमकां अदीक अदीक ओडून घे आनी आमच्या भाव भयणी सवें तो खरेंच जियेता म्हूण वळखून मोगान ताची साखर करून तुमचो आमकां कृपा दी. या आमी कलतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांव बी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. काळजा ये जेजूच्या पातक्या बुजवणेच्या मोगान
Bapaचे, Putraचे आणि पवित्र नावे आमेन.